हायकोर्टान मॅटर चालू हा आणि हायकोर्टान दीस नंबर ऑफ शॅक्स एक नंबर हा तेजेर सांगलें सील कर म्हणून whoever is not having consent to operate. In that now to erect the shack चालू घालपाक पंचायतीन लायसन दिवपाक जाय आसलें तेणी ट्रेड एंड एस्टॅब्लिशमेंट लायसन दिलें. तेणी टू इरेक्ट द शेक टू कंस्ट्रक्ट द शेक ऑन द बीच फॉर 8 months. The panchayat has to give under section 66. So they gave under section 70, 69 or 70. अशें कितें आहा ते सेक्शना प्रमाणे तेणी टू एस्टॅब्लिश द शेक म्हणजे एस्टॅब्लिशमेंट ट्रेड लायसन दिलें तेणी दिवंक जाय आसलें टू कंस्ट्रक्ट द शेक. हितून हायकोर्टान सांगलां वेदर दे हॅव ऑर नो यू गिव अस द डिटेल्स. डायरेक्टर ऑफ ट्युरिजमाक सांगलां. एडवोकेट जनरला कडेन आमी वचून उलयल्ले आहा आनी फुडल्या फावटी शेकवाल्यांक त्रास जावचे न्हू ऑक्टोबरान म्हणून तेजेर एमेंडमेंट कितें हाडपाक जाय. बिकॉज टू कंस्ट्रक्ट द शेक यू रिक्वायर not only the permission of panchayat, we will have to go to TCP also, but this is temporary shack. Amendment हाडची गरज आसा. So temporary shack for 6 months does not come under the ambit of TCP. Should be exempted because it is a temporary structure made out of wood. त्या खातीर जे कितें अमेंडमेंट हाडपाक जाय ते आमी एडवोकेट जनरला कडेन उलयला, CMA कडेन उलयला, and we will talk to the ministers also. And we will see that amendment comes and at least for the next season October आमचे गोंयकार जे भाव हा शेक घालता पळय ते इट्स अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनस. लेट देम डू देयर बिजनस पीसफुली बाय टेकिंग ऑल द लायसन्सीस आनी जे कितें ड्यू प्रोसेस फॉलो करूंक जाय तो आमकां फॉलो करचो पडटलो एज पर लॉ. आनी ऑल लायसन्सीस शूड बी टेकन इन एडवान्स अँड शेक टू बी इरेक्टेड.